Tuka, Palm Beach, 837, page 20. Sorgicha Baba, Tuka, Sasnagi Bodu, Oman Korta, Uzomogu, Argadita, Uzosobdaiku, Ramyarasa, Uzomogu, Argadita, Uzosobdaiku, Oyarasa, Devacha Buddha, Wondantuka, Maricha Burgya, Amcha Baba, Uzomogu, Utarita, Karkandam Tuzo, Uatla Vorta, Uzomogu, Utarita, Karkandam Tuzo, Uatla Vorta. सगळ्यांचे बरं दिसतो. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही मागता सोपून गेल्या ग्लोरिया वारेला देवान आपणा सोशी आपण वेल्यार 2 वर्सां वतात कसलें पातोक आसा जाल्यार देवान धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया. माऊक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता क्लेटा लॉरेन्स, जेनिस रॉड्रिगीस आनी ग्रेटा दावितोरिया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान Amen. आमच्या सौम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्यांसु. म्हजे बहीण मानो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमी समोर उबल्या आनी की परब आमकां सगळ्यांक संतोशाची आनी खुशालकायेची जावन आसा. कित्याक जेजून कोश्टाचेर मरणाचेर जैत वेला आनी तो दिसाक आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टाक आनीक पातकाचेर आमी जैत पत्ता तेन्ना हीच खुशालकाय आमी जिवंक पावता. तर ही जेजूची खुशालकाय आमी दुसऱ्या सगळें वांटूंक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी दर दिसाक गवाय दिवंक पावूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा आणि तुमकां बापणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. अमोसो अपराध अमोसो अपराध अमोसो बोबडपुरात हे भासत भाग्योन सुदांच अंकवार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवाक आमी दिनवासुया वाकणुया आनी महिमा आमी उच्चारुया. महिमा देवाक उत्सर्गी
आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशां संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाप्पा आमी तुका वाकाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता सोम्या एकल्या जोणीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं बोबोरतो आमेन प्रार्थुया थोडोसो वेळ वगीच रावन तुमचे कासकी ते सांव देवा मुखार दवरा सर्वेस्परा देवा नव्या भुरग्यां वरवीं तुजी पवित्र सभा तूं सदांच वाडयताय तुज्या सेवकांनी बाबार्थांत स्विकार केला त्या संस्काराक आपल्या जिवितांत विस्वासी राव करपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दोमदूतांचे इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जिदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्या हें जाणू जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. देवान तुमचे मोदें नाजारेताच्या जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशीं देवान ओचोरयां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं. ही सगली खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगलें आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी सोमूर्त नासलेल्या मनशां उद्देशीं तुमी ताका कुरसारकी लावून जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मोन्नाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मोन्नान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज उलोसता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडान कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती. भावां भयणीनो, ह्या म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याक आपल्या शिंवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपणां आदीं फुडें पडलेलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो वच. देवान फोंडून कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्यान आतां ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो
ताणें बापाक ओडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयात आनी आयकोता तेंच सोर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडूकार. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सोर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सोर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दारजोणें तुजे आदीन राखून दवरलां. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सोर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सोर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सोंसकायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. उडगाराक उबी रावया. Alleluia. 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 सोर्वेस्पराक जोय जोय. सोर्वेस्परान घोडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सोर्वेस्पराक जोय. Alleluia. 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 Sorbespo तुमचे सवे आसूं Ani तुमच्या ओतम्याचो आसूं. Mateva pormone शुभोत्तमान Moima tuka सोम्या. त्यो स्तोऱ्यो भियोन आनी व्हड कुशलकायेन वोगोत मोडिनासतना समाधी सोशिल्ल्यो कोडसरून दावी ताच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो आनी ओशीतूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हळें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, भियेवं नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलें मुखेल याज्ञिकांक कोडीत केलें. हांणी जाणट्यां बरोबर सोमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हळें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतल्यो आनी तुमचेर कांय जड येनाशें कोत्तल्यो. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोले पोरमोणे केले आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यान चलत आसा. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कालच्या दिसा
व्हडा दोबाज्यान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमी समारंभल्या आनी पवित्र सभा आमकां हो आठवडो दिता आनी ह्या आठवड्यांत त्याच दोबाज्यान ही जेजूची पुनर्जीवनपणाची परब समारंभूंक आमकां पवित्र सभा उलो कोत्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां ते प्रमाणे जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, 2 तरेचे गोवाय ताचे विशीं भायर सरली. एक आसली स्वताची गोवाय, दुसरी आसली फटकिरी गोवाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां जे पवित्र आत्मो शिसाचेर देंवल्या उपरांत पेद्रूचें उलोवप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, पेद्रू जेरुसलेम शारांत आसा आनी जेरुसलेमांतल्या लोकांक तो शिकवण दिता. आनी जेरुसलेमांतल्या लोकांक शिकवण दितना कितेंय तांकां शिकयता जाल्यार पुरावे तांकां दिवचे पडटले. देखूनच जेजूचें पुनर्जीवनपण वो जेजू पुनर्जीवन जातलो म्हूण दावीद ह्या व्हड जुदेवाच्या राजान आदींच फुडें भासायलोलें म्हूण ही एक बाकीत कशें पेद्रू तांच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. एके भाशेन जेजू विशीं स्वताची गोवाय पेद्रू दितना ताका पुरावे आदल्या कोरारांत मेळटात म्हूण पेद्रू लोकांक सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां परत 2 तरेचे गोवाय जेजू विशीं आसात. पयले सुवातेर ह्यो उस्तोर्यो ज्यो जेजूक वाटेर पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक भेटतात आनी सोत जें कितें आसा जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला म्हूण शिसांक आनी हेर लोकांक परगट्टात. पूण थंय आमकां रोखडोच आनीक एक पंगड मेळटा आनी हो पंगड जेजूचें पुनर्जीवनपण धांपून दवरूंक ते वावुरतात. एके भाशेन फटकीरपण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं ते सगळ्या लोकांक सांगूंक भायर सरतात. आनी जेजू पुनर्जीवन जावंक ना बगोर ताची कूड शिसांनी चोरून व्हेल्या अशी ही फटकिरी गोवाय जेजू विशीं ते पसरायतात. मोगाड भावा भयणीनो, क्रिस्तांवां कशी आमी जियेतना जेजू विशीं स्वताची वो फटकिरी गोवाय आमी दिवंक पावता. जेन्ना जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळटाव, जें कितें जेजू सांगता तें आमी करता, तेन्ना खरें स्वताचे गोवाय आमी जावंक पावता. पूण जेन्ना जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळिना, जेन्ना जेजू सांगता तें आमच्या जिवितांत आमी करिना, तूं आनी हांव एक फटकिरो गोवाय जावंक पावता. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमचे मुखार हो एक चॉयस कसो आमी करचो आसा. जेजू विशीं कसलो गोवाय हांव जावंक सोदतां, स्वताचो गोवाय वो फटकिरो गोवाय. आयच्या ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना जेजू विशीं हांवें सदांच स्वताची गोवाय दिवंक आनी जेजूचो स्वताचो गोवाय म्हज्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान म्हज्या घरांत आनी समाजांत हांव जावंक त्याच पुनर्जीवन जेजूची कृपा आनी बोड आमकां मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावुया C27 निश्कोळोंक निर्मोल उडो पान 30 आनी 9 C27 पेज 39. निश्कोळोंक निर्मोल उडो मेरीचेर आमी गावता Mono
붙잡았어 서늘하자 따라가니 म्हज्या बाबा भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपूत विद्यार्थ्या बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे भोवीत सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेस्परा तुजी पोयचेची दानां तुवें मानून घे. अशें तुजें नांव उच्चारूंक आनी पविस्ना वरवीं नोबीस जावं ती सासणाचो संतोष भोगूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काल सांबारात. आम्ही ती सर्वेस्वरात राय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. वय वर्ष आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा सोर काळ्यान आमी तुका वाकाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पोदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची ओदीक वर्त्या दोबाच्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकाची बळी. तोच तो कोरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुज्या वाकाणणेचें गीत सांगाता थांबनासतना गायतात. स्वर्गानी संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेस्वराचे नवीन येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा कोरोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत 3 सालो तेदना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें भरवतलें. हें म्हज्या उगड्यासा करात. बाबाटाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी समारोपता आणि तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोमया जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविता चुंडान सर्वांची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावक केलें देखून आमी तुका तीन वाजता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशेन उतरून गेल्लें तें सगलें आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर
हाचे काकृतीन ओतरलोल्यांक सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दांकवार मारे देवाचे माय सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो दोम दोतां, भाग्यो जुजे वाच, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तिरकेन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोबेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज सोडदी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमी आजीस क्रिस्ता तुवेंच्या दोमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पयस बिच्या बाबाटाचेर दिसकार. आमचे कशे परम तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवताना गायन गावया. जेजू बऱ्या गोवण्या D13 पान 50 आनी 4 D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गोवण्या जेजू स्वाती गोवण्या सोर्गी
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, पास्काच्या संस्काराची कृपा आमच्या काळजा मनात भरपूर वाडोवन दी. अशें शासनाचे सोडवणेचे वाटेर भितर सरोंक फावो केल्ले तांकां तुजी देणी घेवंक पुर्ती कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हजे बहीण मानू, आयज कुटुंबाचेर आशिर्वाद ह्या वाड्यांनी मॉडल स्टेटस, ऑटशेल, युनिवर्सिटी कॉटेज, वयताले, सांतिसिमो, गाळी, बोणये, दोंद्रे आनीक पाद्रीबाट. मागता PPC मेंबरा लागीं 3:30 वाजता इगोचे लागीं याज्ञिकांक व्हरूंक येवचें आनीक बरे भाशेन मांडावळ करची म्हूण. तशेंच आमची भयण सांताना फेर्नांदीस संपल्या जिलाले मरोड हांगासर ती रावता. तिचो इंतेर फाल्यां सकाळीं 10:30 वाजता जातलो. सुरबिस्पूर तुमची सवय आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या, लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागतांव. आनी तूं सुरगीच्या दोलबराच्या कुंवराक देवाची पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणान लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. खे 11 जैतिवंत तो जावंक येता. पान 144. खे 11 पेज 144. जैतिवंत जावंक येता. मेलोल्यांतलो जीवन जाता. दोनी जेजू मुक्ती दातात. सगळ्या मनशांक खुशाल करतात. देवा बापा आकारुया. देवा पुता परगोटुया. पवित्र आत्म्या अनुरोध करुया. पवित्रीत्वेक एकल्या सेवा. देवा बापा आकारुया. देवा पुता परगोटुया. पवित्र आत्म्या अनुरोध